आडवेळेच्या पावसाक लागून काजूचे पीक 50% देंवलां. ह्या फाटल्यान 56 वर्सांतले सगळ्यांत कमी पीक. घस्त करून पिकावळीचें लुकसाण जाल्ल्यान उद्देग धंदो करप्यांक भायल्या राज्यांतल्यान पीक हाडचें पडटा. पीक खूब कमी मेळिल्ल्यान घाऊक किंमती लेगीत वाडल्या. 130 रुपया किल आशिल्लो तो आतां 138 ते 140 प्रति किलोचेर पावला. शेतकी संचालक निवेल आल्फोन्सो कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें सांगलें, काजू वांगडा आंब्याच्या पिकाचेरूय परिणाम जाला. गोंयच्या शेतकारांक आडवेळ्या पावसाक लागून वादळ वाऱ्याक लागून नुकसानाक तोंड दिवचें पडटा. शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळटली, तांकां वाठाराचो शेतकी अधिकाऱ्या कडेन वचून अर्ज करचो पडटलो, अशें आल्फोन्सोन सांगलां. जाल्यार 70 म्हालांत लेगीत सुपारीच्या पिकाचेर ह्या आडवेळ्या पावसाचो परिणाम जाला आनी कांय सुपारेचें पीक काळें पडिल्ल्यान तें कमी मोलान विकचें पडटा, अशें सुपारी शेतकार चंद्रकांत गावसान सांगलें.